विदाउट डिस्टर्बिंग द प्रोग्राम्स खंयचे आसा ते काम चालू आसा. आतां एनएक्स बिल्डिंगेचें काम चालू आसा ऑलरेडी. एनएक्स बिल्डिंगेच्या कामा बरोबर आज मेन ऑडिटोरियमात ताजें रुफिंगाचें काम चालू. जी लिकेज बिकेज जाताली फाटीं कितें पळय जाताली ते सामकेंच 100% बंद करपाक लागून अनदर रूफ इज ऑलरेडी इन प्रोसेस करपाचें काम चालू आसा. सगळें रिपेर कितें जातलें. मागीर एनएक्स बिल्डींग सगळी सारकी करता. जी सगळी स्ट्रक्चर आशिल्ली ती डिझायन बी तांणी अप्रूव करून सगळे आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट पास. PWD हॅज टेकन ओवर दॅट जॉब. ऑलरेडी तें काम चालू जालां. सो इन अनदर 6 months तुमकां एनएक्स बिल्डिंगूय फंक्शनल मेळटली जी चालू आसा. ती वेगवेगळे प्रोग्राम चल्ल्यात दॅट आय वील गेट बॅक टू यू वन्स द डिसिजन्स आर टेकन इन द कमिटी कितें कितें करपाक. ओके. सो तशेंच ब्लॅक बॉक्साचें रिपेरी येवपाचें काम चालू. कित्याक ते पावसाची लिकेज बी येवन ते भितर मातशी गोश्टी जाल्यो. इट इज अंडर कंट्रोल. ब्लॅक बॉक्सान प्रोग्राम चलता पूण कितेंय प्रॉब्लेम येवचे न्ही म्हणून प्रिकॉशन इज ऑलवेज म्हणून तें काम करताले. मागीर वयर जी लिकेज जाताली पोरू पावसान उदक खंय पडटालें थंय पडटालें तेंय काम बंद करपा वयर चालू आसा. सगळें रुफींग ऑलरेडी काम चालू आसा. सो दीस मन्सून शूड नॉट हॅव एनी प्रॉब्लेम. म्हणजे परफेक्ट जातलें सगळें. खंय खंय कितें प्रॉब्लेम्स येतात ते टॅकलिंग. मेन ऑडिटोरियमाचें काम चालू जावपाचें आसा. वेर वील बी पुटींग द म्हणजे रिनोवेशन रिफर्बिशमेंट. पयलीं काम केल्लें पयलीं हांगा स्क्रिनींग जातालें न्ही तें आतां टायम पिरियड जावन तो प्रोजेक्टर आउटडेटेड जाला. स्क्रीन टॅक्नोलॉजी सावंड टॅक्नोलॉजी आउटडेटेड जाल्या. सो तें सगळें करपाचें काम एप्रूव जालां. आतां तें टेंडरा वतलें. सो दॅट वर्क ऑल्सो वील स्टार्ट इन जुलय एंड ऑगस्ट. सो 1st July टू एंड ऑफ ऑगस्ट आमी बंद दवरतले. ऑलरेडी तियात्रिस्टां कडेन सांगून तांकां जून बसर जे आमी एक्चुअली जून 15 सुरू करपाचें आनी तियात्रीस रिक्वेस्ट बी एक्सटेंडेड अप टू जून एंड आनी 1 तारखेच्यान करपाक येतलो. तरी पूण तांकां सांगलां की मदीं मदीं जर तुमकां स्लॉट मेळटात जाल्यार वी वील बी अलॉटींग यू द स्लॉट. ताचे खातीर तांची वेट लिस्ट घाला. सगळ्यांचे नंबर घाला पळय. दे हॅव एग्रीड आनी सगळ्यांचे नंबर 1 2 3 4 आतां समजा 2 स्लॉट आसा जाल्यार पयले आनी दुसरे नंबर आपयतले. तुमकां जाय ना आमकां नाका मागीर तिसरे नंबर आपयतले मागीर चवथे नंबर. अशी करून सिस्टमॅटिकली सगळे गोश्टी केल्ल्यो आसा. इफ द स्लॉट्स आर अवेलेबल इन बिटवीन. कित्याक प्रोजेक्टरचें काम चालू आसा. थिएटरान कांय ना. वी कॅन गिव थिएटर वील गिव इट बट दॅट इज अप टू अस. तो येतलो ह्यो डेट आसा कोणाक जाय पडटा ते लायनीन वतले. 22 33 काय 26 33 रेजिस्टर्ड जाता त्या वेट लिस्ट स्लॉटार. सो जांकां तांकां मेळटले एक एकट्याक. सो दॅट्स अवर न्यू प्लॅन. ओके. सद्याचो अपडेटा प्रमाण दिसता 100% हांगा इफी सेंटर जातलें. वन ऑफ द होल सेंटर फॉर स्क्रीन. सो इफी खातीर स्पेशल तुमी इफी खातीर कितें जाता खंय करनात कितें निमित्त जाय कितें फाल्यां व्हडलो इव्हेंट जाता तेन्ना आपुणूच सगळ्यो गोश्टी जाता पळय जावन पडटा त्यो बरोबर. सो त्या निमित्तान मडगांव आशिल्लें तें पोरू जावपाचें. पोरू जालें ना पूण तें एटलीस्ट अंदू जातलें. कळ्ळें. अंदू करपाचे प्रयत्न केले आमी तें जावपा जाय. सर हांगा पूण आयनॉक्स आसा जाल्यार ते आयनॉक्स गव्हर्मेंटाचें. हांव विशाल काकोडे. हांव एक आर्टिस्ट नाट्य कलाकार आनी त्या भायर एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवाचो हांव एक्स गव्हर्निंग बॉडी मेंबर. आज मडगांवचो रवींद्र भवनाचो चेअरमॅन राजेंद्र तालक हाणें एक अनाउन्समेंट केला की मडगांवचें जे रवींद्र भवन आसा ताचो पाय तियात्रिस्ट ऑडिटोरियम जो आसा जो ड्रामा ऑडिटोरियम किंवा डान्स प्रोग्राम करपाचो ऑडिटोरियम तो इफीचे कामा खातीर 2 म्हयने जुलय आनी ऑगस्टान बंद आसतलो. आतां प्रश्न असो आसा की हो ऑडिटोरियम जो आसा हो ऑडिटोरियम डिझायन केला फॉर ड्रामाज फॉर प्लेज. तर हो जर तर थंय ताका इफी खातीर जर तर ते रिनोवेशन करतात किंवा मॉडिफिकेशन करतात जाल्यार देन वॉट वील बी द स्टेटस ऑफ ड्रामा. इट वील बी कन्वर्टेड इंटू अ सिनेमा थिएटर. जी गत आज कला अकादमीन जाल्ली आसा तीच गत फाल्यां रवींद्र भवनाची जावची ना म्हणून कितें. त्या खातीर हांव मागतां की रवींद्र भवनाच्या चेअरमॅनान पयलीं जाहीर करचें की हें जें काम ते हातांत घेतलें हाजो कन्सल्टंट कोण, हाजो कॉन्ट्रॅक्टर कोण आनी हाजो कॉस्ट कितलो. कित्याक तर म्हजे कडेन जी म्हायती आसा फाटले 5 वर्सांत सरकारान ह्या रवींद्र भवनाच्या रिनोवेशनाचेर रिपेर्साचेर जवळ जवळ 5 ते 10 कोटी रुपया खर्च केल्ले आसा. आनी इतलो ह्यूज एमावंट खर्च केले उपरांतय आतां परतें रिनोवेशन कित्याक हो एक प्रश्न येता. ताजे नंतर दुसरो प्रश्न आसा तो रवींद्र भवनान हांगा एक एनएक्स बिल्डींग आसा जी बिल्डींग फाटली कितलींशींच वर्सां जालीं वेकंट आसा.
रवींद्र भवनाचें बेजीक काम कितें? रवींद्र भवनाचें बेजीक काम म्हणजे तांणी म्युजीक, डान्स, थिएटर हाजे क्लासीस, हाजे वर्कशॉप्स घेवप, हाजे रेग्युलर क्लासीस ऑर्गनायज करप आनी ते भुरग्यां खातीर ट्रेनिंग्स दिवप. पूण आज मडगांव रवींद्र भवन हे कसलेच डान्स क्लासीस घेना. हे कित्याक घेना? तुमचे कडेन जागो आसा, तुमी थंय क्लासीस घेवपाक शकतात. हाजें उत्तर मडगांवच्या रवींद्र भवनाच्या चॅरमॅनान दिवपाचें आसा. त्याच बरोबर म्हजे कडेन डेटा आसा. फाटल्या 2-3 वर्सांनी रवींद्र भवनान ज्यो ज्यो कितें एक्टिविटी जाल्या हातूंत भितर जें बजेट आसा तातूंतलो मॅक्झिमम म्हणजे 60 to 70% कंपोनंट हो नॉन गोवन आर्टिस्टाचेर खर्च केला. गोंयकाराक तुमी चणे भिकणं दितात आनी तांकां काडून तुमी बटाटो वडे आनी सामोसा दितात. हें कशें? हाजेरय मडगांव चॅरमॅनान आमकां स्पश्टीकरण दिवपाची गरज आसा. परतून हांव सांगता की हें रिनोवेशन करचे पयलीं ताणें म्हणलां की आपण आर्टिस्टांक, तियात्र आर्टिस्टांक कॉन्फिडन्सान घेतला म्हणून. तियात्र आर्टिस्ट आनी नाट्य कलाकार हे टॅक्निकल हातूंत भितर एक्सपर्ट्स न्हय. तांचें कन्सल्टेशन तूं फक्त ते थिएटर बंद करपाक शकता. पूण वेन यू आर गोईंग टू ट्रान्सफॉर्म दीस थिएटर फ्रॉम अ ड्रामा थिएटर टू अ सिनेमा थिएटर, देर वील बी ड्रास्टीक चेंजीस आनी आय एम अफ्रेड की दीस वील बी एनदर मॉन्युमेंट ऑफ करप्शन. तेन्ना हांव मागतां राजन दालकान हें काम हातान घेवचे पयलीं हाजेर स्पश्टीकरण गोंयच्या लोकांक, मडगांवच्या लोकांक आनी कलाकारांक दिवप गरजेचें आसा.